लुकाप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 22. जेसो विरोध घुटमळ. पास्क म्हणतात ती बेकामीर उंड्याचे परब लागी पावतले. प्रधान याजक आणि शास्त्री जेसूक कसो जिवीशी मारोंसो म्हूण उपाय सोदून आसले, पूण ते लोकांक भियेतले. तशें आसता 12 जाणां मदलो एकलो असल्या इस्कारियोत म्हणटात त्या जुदासाक सैतानान स्वाधीन करून घेतलो. हो जुदास प्रधान याजका आणि देवाळ राखवल्यांच्या अधिकाऱ्यासशी गेलो आणि आपणे जेसूक धरून तांचे अधीन करचे विशयांत तांचे लागीं उलोवंक लागलो. ते खुशी जाले आणि ताका धुडो दिवंक कबूल जाले. ताणें तो धुडो घेतलो आणि लोकां जमो नातल्या वेळार जेसूक धरून तांचे अधीन करूंक तो एक संदर्भ सोदून आसलो. पास्काच्या जेवणाक तयाराय. शेकी बेकामीर उंड्याचे परबेचो दीस आयलो. त्या दिसा पास्काची शेळी मारी जाय आसली. जेसून पेद्रोक आणि जुवांक अशें सांगून धाडलें, वचा आणि आमकां पास्काचें जेवण तयार करा. तांणी विचारलें, आमी खंय तयार करी जाय म्हणटाय? तो तांकां म्हणालो, आयका, तुमी शहरा भितर सरतना उदकाचो कळसो घेवन वेतालो एक मनीस तुमकां मेळटलो. तो भितर सरता त्या घरा पर्यान ताच्या फाटल्यान वचा आणि त्या घरच्या येजमान्या लागीं सांगा, म्हज्या शिसा सवें हांवें पास्काची पर्वण करचे जेवणासाल खंय आसा म्हणून मेस्त्रीन तुजे लागीं विचारलां. थवळ सगळेंच मांडून आयतें केल्लें माळयेचें व्हड एक साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तयार करा. ते भायर सरून गेले आणि जेसून सांगिल्ले बरेच तांकां मेळ्ळें आणि तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. सोमयाचें जेवण. वेळ लागीं पावताच तो जेवणाक बसलो आणि ताचे सवें धर्मदूतय बसले. तो तांचे लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पास्काचें जेवण तुमचे सांगाता जेवी जाय म्हूण हांव भोव चड आशेल्लो. हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राज्यांत हाचो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्घां दिलीं आनी म्हळें, ही घेया आणि तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगतां, देवाचें राज्य येता पर्यान दाका रोस हांव आनीक पियेवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आणि अर्घां दिवन मोडलो आणि तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची. हें म्हज्या उगडासाक करा. तशेंच जेवण जाताच काल्स घेतली आणि म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो करार. तें रगत तुमचे पासत वारावचें आसा. पूण पळया, म्हाका पराधीन करतलो म्हजे सांगाता ह्या मेजार आसा.
मनशा पोत देवान थारायिल्ले प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ताका पराधीन करतल्याची गत कितें म्हूण सांगची? अशें करतलो तांचे मदलो कोण जायत म्हणून शीस एकामेका विचारूंक लागले. सत्तावर्ण व्हड कोण? तांचे मध्ये कोण श्रेष्ठ हे विशीं शिसामध्ये तर्क उठले. तवळ जेसू तांकां सांगी लागलो, संवसारी राय आपल्या भरसा वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मध्ये तशें जायनाये. तुमचे मध्ये कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी म्हूण आसा तो सेवक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मध्ये कोण व्हडतो? जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो न्हयवे. तरी पूण हांव तुमचे मध्ये सेवा करतल्या सारको आसा. तुमी ते मुच्या कष्टा आनवारांनी मुचे सांगाता रावलेले. देखून जशें मुच्या बापान म्हाका राजवडकेचे हक्क दिला, तशें हांवूय तुमकां तें दिता. तुमी मुच्या राज्यांत मुचे सांगाता बसून खातल्यात आनी पियेतल्यात. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांचे पालन करूंक नित्यासनाचेर बसतल्यात. पेद्रो इन्कार करतलो. सिमांव, सिमांव, पळय, गोंव साळणेर घालन साळले बरे. तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दंडळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. पेद्रोन जाप दिली, सोमया, तुजे सांगाता बंदेंत वचोंक आनी मरूंक सयत हांव तयार आसा. जेसून ताका म्हणलें, पेद्रो, हांव तुका सांगतां, तूं म्हाका वळखनाय म्हूण 3 फावटी तूं भाजता पर्यान आज कोंबो साद घालचो ना. चिरी, बुथी, तालवार. उपरांत जेसू तांकां सांगी लागलो, पयनाक चिरी, बुथी वा वानो नासतना हांवें धाडल्या वेळार तुमकां कांय पुणी उणें पडलें? तांणी जाप दिली, कांय ना. जेसू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चिरी आसा तो ती घेवं, तशेंच बुथी घेवं. आनी जाचे लागीं तालवार ना तो आपलो दोगलो विकून पुणी एक मोलाक घेवं. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, खोट्या सांगाता ताका लेखलो अशें आसा ती पवित्र पुस्तकाची सांगणी मुचे थंय जारी जायसय. वय मुचे विशयांत कितें सकड बरोवन आसा तें खरें जावन येता. आनी ते म्हणाले, सोमया, पळय, हांगा 2 तालवारी आसात. ताणें तांकां म्हणलें, तितलें पुरो. गेत्सेमानी मळ्यांत जेसू मागणें करता. जेसू आतां भायर सरून आपले सवये प्रमाणे ओलिवेत दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावताच ताणें तांकां सांगलें,
तुम्ही ताळणेक सांपडनाशे मागा. उपरांत एक फातर उडोवीत तितले पयस तो तांचे थावन वेगळो सरलो आनी दिंबियांचेर पडोन अशें मागणे करूंक लागलो. बापा, तुजी कुशी जाल्यार ही काल्स मुझे थावन पयस कर. तरी पूण मुजी कुशी न्हय, तुजी कुशी जावं. तवळ सर्गीन थावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडोन धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्ले आसता आनीकी चड लालेवन तो मागतालो आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या भरे धरणेर गळोंक सुरू जालो. मागण्याचो उठोन तो आपल्या शिसा सरशी फाटी आयलो. ते खंतीन न्हिदोन पडलेले ताणें देखले. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदोन पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशे मागणे करा. जेजूक धरतात. तो अशें उलोवन आसतनाच थंय पावलो एक लोकांजमो, जुदास नांवाचो बारांतलो एकलो तांचे मुखल्यान वाट व्हरून वेतालो. तो जेजूचो उमो घेवचे खातीर ताचे सरशीन गेलो. जेजून ताका म्हणलें, जुदासा, उमो घेवन मनशा पुताक तूं पराधीन करताय मू? तवळ ताचे भोंवती आसलेल्यांनी कितें घडतलें म्हूण समजून ताचे लागीं विचारलें, सोम्या, आमी तालवार काडची? तितले म्हणचे भितर तांचे मदल्या एकल्यान श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकराक तालवार मारून ताचो उजवो कान कापलो. तितल्यार जेजून जाप दिवन म्हणलें, सोडा तांकां, तांचें काम ते करूं दी. उपरांत ताणें ताचो कान आपडून ताका घुवन केलो. आपणाक धरूंक आयलेल्या प्रधान याजकां आनी देवाळ राखवाल्यांच्या अधिपती आनी मातबाऱ्या कुशीन घुवन जेजू म्हणालो, एका सोडाक धरूंक आयिल्ले बरे तालवारी आनी धांडे तोणके घेवन तुमी आयल्यात मू? सदांनीत हांव देवाळांत आसतलो तरी तुमी म्हजेर हात घालोना. पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अंधकाराची. पेद्रो जेजूक नाकारता. उपरांत तांणी जेजूक धरून श्रेष्ठ याजकाच्या घरा व्हेलो. पेद्रो पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो. आंगणांत मोदेंच आकठें घालन भोंवतणी ते बसून आसतना तांचे मोदेगांत पेद्रोय वचून बसलो. उज्याच्या उजवाडान आकट्या सरशी बसून आसलेल्या पेद्रोक कोण एकले साकरणेन देखलो आनी ताका बरो करून पळोवन ती म्हणाली, होय ताचे सांगाता आसतलो. पूण ताणें नाकारून म्हणलें, स्त्रिये, हांव ताका वळखच ना. थोड्या वेळा उपरांत आनी एकल्यान ताका पळयलो आनी म्हणलें, थंय तांचे मदलो एकलो. पेद्रोन जाप दिली, आळेया, हांव न्हय. उपरांत सोडून एक वरा उपरांत आनी एकलो भासून म्हणा लागलो, खंडीत जावन हो ताचे सांगाता आसतलो, कित्याक हो एक
घालिलेया घार. पूण पेद्रो म्हणालो, आळया, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तेच घडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान साद घालो. तवळ सोमयान फाटी घुंवन पेद्रोचेर दिश्ट घाली, आज कोंब्यान साद घालचे आदी तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. सोमयाच्या ह्या उतरांचो पेद्रोक उगडास आयलो आनी भायर वचोन तो गळगळ्या रडलो. जेजूक खेबडायो करतात आनी मारतात. जेजूचो फारो कर्ण आसलेल्याने ताची खेळकुळा केली आनी ताका मारलो. ताच्या दोळ्यांक वस्तर बांदून ताचे लागीं तांणी विचारलें, तुका मारलोलो कोण म्हूण प्रवाद करून सांग पळया. आनी ते ताका अकमनाची हेर जायतीं उतरां उलयतले. जेजू निती सभेचेर. दीस उजवाडताच जुदेवांचे मातबारी, प्रधान याजक आनी शास्त्री सांगाता मेळ्ळे आनी जेजूक आपले सभेचेर हाडून आयले. तांणी ताका विचारलें, तूं क्रिस्त वय जाल्यार सांग आमकां. जेजून जाप दिली, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सतमनचे नात. आनी हांव तुमकां सवाल करीन जाल्यार तुमी म्हाका जापय दिवचे नात. ह्या फुडां मनशापूत सर्व पदवेदार देवाचे उजवेशी बसून आसतलो. तवळ तांणी सोमेस्तांनी ताका विचारलें, तर तूं देवाचो पूत? जेजून तांकां जाप दिली, हांव म्हूण तुमीच सांगलें. ते म्हणाले, आनीक साक्षांची आमकां गरज कितें? आमीच ताच्या तोंडांतलें आयकलें न्हय. आमेन.